पयर आमी एक इशू घेतिल्लो ऑफ द डायसेशन सोसायटी ऑफ एज्युकेशन, ज्याचे 138 स्कुलाचे स्टाफ टिचींग आनी नॉन टिचींग हांकां हे प्रमोद सावंताचे सरकार सिस्टमॅटिकली टार्गेट करता. आनी वी हॅड गिवन अ डेडलायन टू द गव्हर्मेंट की 10 दिसांनी जर तर तुमी हें करना जाल्यार आमकां रस्त्यार येवचें पडटलें. बिकॉज आउट ऑफ 138 स्कूल जवळ जवळ 400 टिचींग नॉन टिचींग स्टाफ हांकां इफेक्ट जाता. आतां कंटेम्प्ट पिटिशनूय तांणी फायल केलां. आज 25 तारीख, सो आय थिंक टुडे द हियरींग स्टेट गव्हर्मेंटान ते चॅलेंज केला इन सुप्रीम कोर्ट. स्टे ग्रांट जाल्ली ना. That day I had said that we'll raise this issue inside, outside, wherever possible. Last year monsoon sessionaक विजय सरदेसायान प्री प्रायमरी 28 जुलय 2025 ताणें प्री प्रायमरी टिचरांचो मुद्दो काडिल्लो, एक प्रश्न घातिल्लो आनी मुख्यमंत्र्यान ऑन द फ्लोर ऑफ द हावस सांगिल्लें आपूण करता म्हणून. आज 1 वर्स मायज जालें ते सुद्दां तो प्रश्न मिटयना. सो वी हॅव कम हियर टुडे, वी हॅव एक्सप्लेन्ड हिम आनी आमकां खात्री आसा की तो विशय हो असेंब्लीन मांडटलो आनी हे 400 टिचींग नॉन टिचींग स्टाफ जे आसा तांकां न्याय मेळून दितलो. तुका विजया अशें दिवपा पडलें. काँग्रेस आतां एलओपी आसा, तुगे 3 तूं आसा न्ही काँग्रेसी वचून? न्ही, आमचो आमदार कार्लूस फरेरा हू इज ऑल्सो अ लॉयर, ही रिप्रेझेंट्स डॉन बॉस्को पिलार सोसायटी. सो आय हॅव स्पोकन टू हिम ऑल्सो. लास्ट टायम जेन्ना प्री प्रायमरीचो विशय जेन्ना बाब विजय सरदेसायान काडिल्लो तेन्ना आय थिंक कार्लुसान पॉयंट ऑफ ऑर्डरूय रेज केल्ली ऑन दॅट इशू. सो ही इज आय मीन दे बोथ हॅव रेज्ड क्वेश्चन्स टुगेदर इन पास्ट आनी आय हॅव स्पोकन टू हिम, आय हॅव ब्रीफ्ड हिम ऑल्सो. सो ही आय थिंक विजयाचें कशें आसा, तो हो टिचरांचो विशय ताणें पयलीं घेतिल्लो. लास्ट मॉन्सून सेशनान ताणें प्री प्रायमरीचो घेतिल्लो. ही नोज दॅट सब्जेक्ट आनी he started his campaign of Joygaon, how he is going. So those people requested me that please brief this subject to him. So that is why we are here. Atun हे करनाकात, डिवायड करनाकात. जो मनीस प्रश्न मांडटा आनी न्याय दिता ताच्या म्हऱ्यान तुमी वतले न्ही. पयलीं प्रेसिडेंट आसतना तो केन्ना येनासलो, आतांच येवपा लागला. तुमीच कोणी तरी मारिल्ले मरे प्रेसिडेंट आसतना इन आय थिंक हीज चेंबर ओनली वेन युरी आलेमॉस लेड मायनिंगाचो प्रश्न घेवन गेल्लो मरे इन हीज चेंबर एंड देन ही हॅज टेकन दॅट एंड वी हॅव रिझॉल्व्ड इट. न्हू तशें कांय ना. एक म्हणल्यार डायसेशन सोसायटीचो रोल खूब जाण जे आज आमदार आसा हांकां घडोवपाक अनडिनायबल की डायसेशन सोसायटीचे 148 म्हणजे 38 इश्कॉलांनी खूब जाणांक घडयलेले आहा जे आज उद्द्यार पावल्या. आतां उद्द्यार पावतकर तांकां सांगप की तुमचो लोकल प्रेसिडेंट हाड, एक टॅक्निकल इश्यू काडप, हें तांकां सतवणूक. एंड दीस इज एक्सटेंशन ऑफ द FCRA दॅट इज गोइंग टू जॉयंट पार्लमेंटरी कमिटी. सगळें बेसिकली एज्युकेशनान सरकार आपलो हस्तक्षेप करता, इंटरफियर जाता आनी मायनॉरिटी इन्स्टिट्यूशनाक धोक्यान घालूंक सोदता. हें क्लियर सादें इन शॉर्ट इट इज दीस. वी वील टेक अप द इशू ऑफ नॉट ओनली दीस एम्प्लॉईज बट द एंटायर एज्युकेशन सिनारियो by which an organized system of education for which Diocesan Society was a pioneer is today sought to be harassed. की कितेंय जर जातलें जाल्यार आमचे म्हऱ्यान या नाल्यार ताजे म्हऱ्यान वचा वो आनी कितें तातूंत गुड्डिलो सांग करा, हें करपाक पडूंक जायना. देट शूड बी अ वेरी क्लियर पॉलिसी बाय वीच दॅट सोसायटी ऑफ वीच द आर्कबिशप इज द चेअरमॅन, तो ताजो ऑनररी कावन्सिलाचो चेअरमॅन जाता. ताका यू हॅव टू रिकॉग्नायज दीस. और गव्हर्मेंट शूड वेरी क्लियरली टेल अस वॉट दे गॉट इन मायंड की डायसेशन सोसायटी जे 138 स्कूल चलयता ताका तुमी हातून दवरला इन द लायन ऑफ फायर आनी उरिल्ले सगळे हे आमदार आहात BJPंतले ते कितें करतात, तांचो स्टँड कितें आहा हें तुका सांगता. वी वील पॅरलायज द असेंब्ली ऑन दीस इशू if the government does not come forward with a solution. Government should be ready for a disruption on this issue alone.
and I will take the lead in this. I will also work in tandem with whoever else who wants to make common cause. It can be members of the opposition, members of the ruling also. काल FCRAचेर रेजिनाल्ड लॉरेन्सान कितें तरी दिलां, almost equal to what we were saying. So maybe he is joining the opposition. So there may be others. बाबूश मनसरात मंत्री असताना खूप गायडलाईन धाडिल्ल्यो एज्युकेशन मिनिस्टर. Maybe also he will feel like doing common cause. आणि आता सीझन जाला, इलेक्शनाचो सीझन आयला, सो कलर दाखोवचो पडटलो. जर दाखयना जाल्यार लोकांक कितें कळपाक जाय, समजूंक जाय, ते लोक समजतले आनी मागीर कितें करूंक जाय ते लोक करतले. म्हणून सरकाराक आमी क्लियर वॉर्निंग दिता की हो इशू ह्या आठवड्यान सॉल्व करा, नाजाल्यार तांकां असेंब्लीन हाजेर मारूक पडटलें, हो इशू मारूक पडटलो. थँक्यू.